लोकांमध्ये असतात. आम्ही पळयल्यो जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकी पळयल्यो, आम्ही म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुकी पळयल्यो, आम्ही आमच्या विधानसभेच्या निवडणुका पळयल्यो. त्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात एक वेगळी संकल्पना प्रत्येक जण म्हणाला भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार परत निर्मित लावताना काँग्रेसच्या सुरुवातीपासून सांगितले की आम्ही सरकार करता गव्हर्नरकडे अपॉइंटमेंट घेतली, पण आमचा पूर्ण विश्वास असतो कार्यकर्त्यांचे, कारण त्या कार्यकर्ता लोकांमध्ये वयता, लोकांक मेळटा आणि ह्या गोष्टीच्या सगळ्या नागरिकांनी आमचो विश्वास दवरलो आणि पहिल्या वेळाचेर गोंयांत तिसऱ्या वेळाचेर थर्ड टायम हे पहिल्या वेळार गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचे अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाचेर आम्ही तिसऱ्या वेळाचेर ह्या गोंया भितर राज्य करपाक आयिल्ले आसा. ताका लागून तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. गेली 8 वर्षां ज्या तरेन आमचें सरकार केंद्रांत आसा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास, म्हणजे सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांक बरोबर वचप, सगळ्यांनी काम करत रावप आणि परत परत फुडें वचपाक लागून आमी प्रयास करप, हो ह्या सरकाराचो हेतू आसा. प्रधानमंत्री म्हणून तेचे राजवटीत केल्ली कामां हेचेर भाष्य करता आसतना भावेशान सगळ्यो स्किमी सांगलेल्यो आसा. आयज जेन्ना मोदी सरकार 8 वर्सां कंप्लीट करता प्रधानमंत्री म्हणून, पण त्यांच्या पयलींचो त्यांचो कार्यकाळ, राजकीय कार्यकाळ, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी 15 वर्सां राज्य केल्लें आसा. मित्रांनो, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस किंवा अन्य पक्ष किंवा अन्य राजकीय नेते ह्यांच्यानी केल्लो कार्य, त्यांचे कार्यकाळ आणि भारतीय जनता पक्षाचो 8 वर्सांचो विकासाचो कार्य हितून जमीन आसमानाचो फरक आसा. हो फरक दिसण्यात सारको आसा आणि कोणीय ते नोटीस करूंक शकता अशा तरेचो फरक आसा. आणि ही 8 वर्सांचो कार्यकाळ त्यांच्यानी केल्लो विकास आणि त्यांच्यानी केल्लो आपले लोकार्पण केलेले सगळे प्रकल्प, तशीच सेवेचे अनेक प्रकल्प हेची दखल घेऊन केंद्रीय समिती, भारतीय जनता पार्टीची केंद्रीय समिती हांच्यानी संबंध देशभर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण असे कार्यक्रम वेगवेगळ्या प्रांतांनी घेवपाचे जे निर्णय घेतलो आसा आणि हो निर्णय घेता आसतना ह्या संदर्भात आयज संबंध बरोबर आमच्या गोंयांतल्या 40 मतदारसंघात अश्यो जायती सभा म्हणजे गरीब कल्याण योजना ज्यो चालल्यो आसा हेचेर प्रामुख्यान फोकस करपाक लागून आमी लोकां पर्यंत पावपाक लागून आमच्या गोंय राज्यांत ज्यो सभा घेवपाचो निर्णय घेतलो आसा. मनान किंवा फ्रिडमानसून जे तरेन वागता, जे तरेन जे आमचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांचे 8 वर्सां कारकीर्द कंप्लीट जाता आणि त्यांच्यानी म्हणटना की अंत्योदया हो मूळ मंत्र अंत्योदयाचो घेवन आयज त्यांच्यानी ज्यो स्किमी, जी योजना, ज्यो राज आमच्या देशाचे असो, प्रत्येक खेड्यापाड्यात असो, ह्या घरापर्यंत योजना कशो पावल्यो मी त्यांच्यानी प्रयत्न केल्ले आसा. तेच्या बरोबरच हे पावता काय ना, ह्यो तितकेच सरकारी अधिकाऱ्याची तशीच तुमच्यानी आमचे सामान्य कार्यकर्त्याचेरय तेंच्यांनी मार्गदर्शन केल्लें आसा. त्या प्रमाणे पावता. आयज आमच्या वखदांनी उलयले, संडास आसूं, नळ, लायट, गॅस, पूण इतकें जायना. जवळ जवळ 100 वयर योजना, 100 वयर स्किमी आसा आनी ह्यो पावतातूच आनी पावपाची जबाबदारी तुमी आनी सरकारान करतात. अभिनंदन करतात, कारण भारतीय जनता पक्षाचो मय मतदारसंघ सलग 4 फावटी आमदार निवडून दिवप. पहिले म्हणजे 2007, 2012, 2017 आणि 2022. हाचे खातीर मनापासून तुमचे अभिनंदन.
आणि साहजिकच विश्वासी जनता की भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी आणि गोवा राज्याचे नेतृत्व करते तरुण तरुणकार असे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या पद्धतीने काम करतात आणि हे काम करता असताना या देशाच्या गरीब जनतेखातीर गरीब आणि जगाने अंत्योदय समजतात अशा माणसाखातीर जो वेगवेगळ्या योजना राबवितात आणि त्याचो भाग म्हणून गेली 8 वर्षां त्या देशाच्या गरीब जनतेखातीर या देशाच्या प्रगती खातीर आदरणीय पंतप्रधानांची कामां केली हे सगळ्यापर्यंत पावची त्याच्या वेगवेगळ्या घटकांच्या माध्यमातून हे एक संमेलनाच्या निमित्तानं आम्ही पावतात.